सुरवातेक गीत घेऊया A9 पेज 4 A9 Bapacie ani Putacie ani Pavitratmiacie nafi. Amen. Amcia Somia Jesu Christaci कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तेल जशें एक पोंटी पेटोवन दवरता तसो मोग आमचे क्रिस्तांवाचें जिवीत जळटें सांबाळटा. पेटलोली पोंटी कालोख नपयत करून खुशालकाय हाडटा, तसो मोग वायटाचेर जैत व्हरून बरेपणाचो उजवाड सगल्यांचेर फांकयता. देव म्हणल्यार मोग आनी हेच मोगाचें सैम देवान आमकां सगल्यांक दिलां. हेच खातीर सैमानूच आमी मोगाचीं मनशां. आपूण मोगाळ तशीं आमी मोगाळ जावन देव आवडटा. आयच्या सेवाधर्माचो विशय मोग विस्तारुया, जेजूचे गोवाय जावुया. हो विशय आमची पावलां मोगाच्या दिशेन मारूंक हुस्कायता. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना मोगाचे गोवाय जावन आमकां कृपा मागून घेवया. बाबा भयणीनो, आमी आतांच आयकलां देव म्हणल्यार मोग आनी देव मनशाक मोगानूच रचता. आख्खो आमचो धर्म, क्रिस्ती धर्म देवाच्या मोगाचेर आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारलेलो आसा. हो मोग विस्तारूंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक जें कितें मारयेन केलें तें आमी करूंक आयज आमकांच आदार आनी कृपा मागया. आयज आमी नव्यान भेटयता दांडाडी घे आनी थोडी गोराबे दांडाडी बी हांगासर रावतल्यात. तशेंच दिनवासलेच्या मनान भेटयता मिगेल मॅन्डिस, जोकी मॅन्डिस आनी गोराबो, जासिंतो मास्करेनेस आनी गोराबो, एंथनी आनी सेवेरिना फेर्नांडीस, फ्रांसिस्को कार्डोजो आनी गोराबो, रोसारियो dos Santos आनी गोराबो, रूथ रॉड्रिगीस, रोसेंडो आनी रुबन रॉड्रिगीस. हेर सगळीं आमची भाव भयणां हांगासर एकठांय जाल्यां तीं तशींच दांडाडी रावतल्यांची गोराबे सगळे सायबीण मांयचे पांयाशी धरून सगल्यांक आदार आनी कृपा आमी मागया. नेमिसाची भेटेक तयार जातना पातकी मळकून देवाच्या एकामेकाची भोगसणी मागया.
हांव बदकी सोडलेल्या देवाक आनी तुमकां गांवांत गेलो म्हजो पुण्याचो सांगता मनाचे दोतोराचे सोडून वायटाचे बरे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या पासो बरें सदांच कळटली सगळ्या देवतांक मागतात आनी तुमकां पावलो म्हजी कार्याचो परस्पर लागली विनोदी मागता सोडलेल्या देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर प्रार्थया सर्वेस्पराद देवा भोव भाग्यान आंकवार मारयेक आमी आज भक्तीन वंदिता जशी तिका तुवें कृपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन बोर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक बागेवर पावलो रोमकाराक बरयलोले चिटी वेळे वाचप बाबा भयणानो कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगात सोशिल्लो पेल्यान काडटलो संताप भूक वेगळेपण संकोट दुमालो तोरवार पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जैती म्हूण मरण जावं जिवीत जावं आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं शक्ती जावं उंचाय वो खोलाय जावं वो दुसरी कसली रोचना जावं हाच्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्या उद्देशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना देवाचें उतर हे आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर आपले पोंचेक शांतीची खबर सांगता सगळीं म्हणया सर्वेस्पोर आपले पोंचेक शांतीची खबर सांगता सर्वेस्पोर सांगता ते चीत दिवन आयकता खरेंच शांतीची खबर देव सांगता ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली जबाब सर्वेस्पोर आपले पोंचेक शांतीची खबर सांगता मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटता नीत आनी शांती एकामेकाक वेगळेन घेतात विस्वाशीपण भुमींतल्यान उपसता आनी स्वर्गांत हांव आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड जबाब सर्वेस्पोर आपले पोंचेक शांतीची खबर सांगता सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफल पिकाल नीत चलून येतली ताचे मुखार ताच्या पावलांनी पावल घालून येतली शांती जबाब सर्वेस्पोर आपले पोंचेक शांतीची खबर सांगता उद्गार
खात्रेन उबी रावून तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Salves para, soy, salves para, salves para, soy, salves para, soy, salves para, salves para, soy. Serves po तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे Mateva pormoni Jesu Christaci शुभ वर्तमान Moima tuka somia. स्नान जातार जोवाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर घडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटोच नोगरांत जावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्या वेलो देंवून ताणें कुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बोरी केली. 3 सरां ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी स्वात आनी सांज जावन गेली, म्हणटच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवून दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी पोट्टीपार केलो. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ते हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादले सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Wakani tuga Krista. बाबा बुडिनो मोग विस्तारुया, जेजूचे गोवाय जावया ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करता. शाळेचो पयलोच दीस आसलो आनी शिकोवपी मिसेस थॉम्सन नांवाची एकली टिचर क्लासीन भितर सरता 4थ्या वर्गाचेर. आनी 4थ्या वर्गाचे क्लासीन भितर सरतच भुरग्यांक म्हणटा, भुरग्यांनो हांव तुमचो आसा तसोच मोग करता. पूण तिका खबर आसली एक क्लासीन एकलो भुरगो आसलो जो चड मोस्तो स्वताय असलो. पूण तो अशे गतीर कसो पावलो तें पळोवंक ती ताच्या आदल्या वर्गांतल्यो ज्यो फायली आसल्यो रिपोर्ट एकेका भुरग्याचो ती वाचूंक लागता. ह्या भुरग्याचें नांव टेड. पयल्या वर्साची तेजी फायल काडटा आनी पळयता हे फायलीर बरयलेलें आसलें, टेड इज अ व्हेरी गूड बॉय, व्हेरी स्टुडियस, इट्स जॉय टू बी विथ हिम. टेड हो बरो भुरगो, बरो शिकपी, ताचे बरोबर आसप म्हणल्यार खुशालकाय. ती फायल काडटा, दुसऱ्या वर्गांतली फायल काडटा. दुसऱ्या वर्गांतले फायलीर अशें बरयलेलें आसलें, टेड इज लूजिंग हीज इंट्रस्ट इन स्टडीज. तो ताचो शिकपाचो ध्यान मन ताचें ना. ताची आवय दुयेंत आसली ती सोंपली, बापूय सोरोप येता.
ताचो लिसांवाचेर आदेसांव ना ते पयस पयस वेता. ती फायल दवरता, तिसऱ्या वर्साची फायल काडटा. तिसऱ्या वर्साचे फायलीर अशें बरयलेलें आसा, टेड इज अ न्यूसन्स टू द क्लास. टेड हो क्लासीस आसप म्हणल्यार मस्तो भुरगो, ताका शिकपाचेर इंट्रस्ट ना अशें बरयलेलें. ही इज गूड फॉर नथींग, तो कित्याकूच उपकारू ना. आनी हे भाशेन ह्या तिसऱ्या वर्साचे क्लासीर रिपोर्टार ताचे आसले. जेन्ना मिसेस थॉम्सन पळयता ह्या भुरग्याक कितेंय तरी करूंक ती आवडटा. आनी सगळीं भुरगीं जाणां आसलीं आनी टेडूय जाणा आसलो कशे भाशेन ताका टिचरी लेखताली पळय ती. तेन्ना मिसेस थॉम्सन नातालांचे दीस आसले तेन्ना सगळ्या भुरग्यांक एक एक गिफ्ट हाडूंक लायता. सगळीं भुरगीं गिफ्ट घेवन येता, पूण टेड घेवन येता पळय तें एका न्यूज पेपराक घुस्पायलेलें. सगळीं भुरगीं हांसूंक लागता, पूण टिचर हें उगडटा आनी पळयता आनी पळय जाल्यार कितें आसलें तातूंत. एक जोग रायनस्टोन आसलेलो, तातूंत थोडे रायनस्टोन सांडलेले आनी एक चेराची बाटली तातूंत इल्लोसो चेर उरलोलो. भुरगीं हांसूंक लागता, पूण टिचर हो चेर काडटा आनी आपणाचेर मारता. क्लास सोंपली, टेड निमणो रावता आनी म्हणटा, टिचर चेराचो वास घेवन आयज म्हाका उगडास आयलो म्हजे आवयचो. तो तो टिचर जाता तितलो ताका आत्मेसांव दिवंक प्रयत्न करता. वरस सोंपता, टिचर रिटायर्ड जाता. थोड्या वर्सांनी आनीक 5 वर्सांनी 6 वर्सांनी टिचरीक एक चीट येता आनी चीट अशी बरयलेली, हांवें म्हजी SSC सोंपयली, यू वर माय बेस्ट टिचर, तूं म्हजी बऱ्यांतली बरी टिचर. आनी सकला टेड म्हूण बरयलेलें. आनीक थोड्या 5 वर्सांनी आनीक चीट येता टिचरीक, हांवें म्हजें ग्रॅज्युएशन सोंपयलें आनी तशेंच यू वर माय बेस्ट टिचर, सकला टेड म्हूण बरयलेलें. आनी थोड्या वर्सांनी अशीच तिका आनीक चीट येता आनी तेन्ना चिटीर जायतें बरयलेलें, पूण सायन करतना अशें आसलें, सकला टेड म्हूण बरोवन आसलें, थियोडोर स्टेफर्ड MD. म्हणल्यार ताचें फूल फॉर्म, ताचें नांव थियोडोर स्टेफर्ड हो दोतोर जाल्लो. आनी उपरांत तो बरयता, हांव थोड्या तेंपान लग्न जाता, काजार जाता आनी म्हाका जाय तूं येवन म्हजे आवयची स्वात घेतलेली. यू आर स्टील माय बेस्ट टिचर, तूं आजून पर्यंत म्हजी बरी टिचर. बाबडीनो काजाराच्या दिसा ही टिचर वेता, थंय बसता आनी काजार सोंपल्या उपरांत थियोडोर स्टेफर्ड हो डॉक्टर हाका वेंग मारता आनी म्हणटा, यू आर माय बेस्ट स्टुडंट. तेन्ना तो म्हणटा, त्या दिसा पयले सुवातेर मिसेस थॉम्सन जिणे सांबाळलेले हो जोग रायनस्टोन्स आसलेलो तीच घालून वेता आनी तो चेर ताणें दिल्लो तो मारून वेता. आनी तेन्ना डॉक्टर थियोडोर अशें म्हणटा, यू आर नॉट ओन्ली जस्ट माय टिचर बट यू आर माय सेकेंड मदर. तूं म्हजी न्हयच फकत एक शिक्षक टिचर, पूण तूं व्हरतली म्हजी दुसरी आवय. भावडीनो, घडणी ह्या दोतोराच्या जिवितांतली, पूण हे टिचरीन न्हयच फकत आपणाचें प्रोफेशन हें दाखयलें, पूण आपणाचें वोकेशन कितें पळय तें आपल्या ह्या मोगा वरवीं ह्या भुरग्याक दिलें. आनी हाका लागून हो मोग विस्तारून ह्या भुरग्याचें जिवीत सुदारलाय. घडी ताका म्हटलें तो गूड फॉर नथींग म्हणून, कित्याकूच उपकारू ना तसलो, पूण तिणें ह्या टेड हो थियोडोर हाच्या जिवितांत बरेंपण पळयलें. मोग विस्तारूंक आयज आमकां हो विशय उगडास करता. जायते भासांनी आमी मोग दाखयता, देट समथींग मिडियम म्हणटा, जावं एक फूल दिवन, एक कार्ड दिवन, हे भाशेन असलो हो मोग विस्तारता. बाबडीनो, मोग आमकां पयले सुवातेर पवित्र त्रित्वेन दिसून येता. बापा सवें, पुता सवें, पवित्र आत्म्या सवें. आनी हो ना दिसत्या देवा कडचो मोग
जेन्ना आमी दिसत्या मनशां सगळें मांडटा तेन्ना ह्याच त्रित्वेक देवाचो मोगाची गोवाय आमी जाता. म्हणटच हो मोग बाबडीनो न्हयच आमचो पूण देवान आमच्या काळजान घातलेलो. पयल्या दिसा नोवेनाक हांव म्हणटालो बाबार्थ बोरमाचो आनी मोग देवूच आमच्या काळजांनी कोंचोन घालता म्हणून. म्हणटच जो मोग आमच्या काळजांनी आसा तो आमचोच न्हय पूण देवाचो मोग. इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स लव. देवाचो मोग आमच्या सगळीं दुसऱ्यांक आमी पावयता. बागेन हांव चवथ्या अभेस्वरान सोडावे वळीन अशें म्हणटा देव म्हणल्यार मोग आनी जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता. आयज काल बाबडीनो जायतीं गायनां कांतारां मोगाचेर तारलेलीं आसा. खंयचेय भाशेन तीं जावं जायत्यो भासो आसा संवसारांत पूण चडांत चड कांतारां बरयल्या पळय तीं मोगाचेर बरयल्या. कितलींच गायनां आसा देखीक they'll know we are Christians by our love. तांकां गमतले आमी क्रिस्तांव म्हणून मोगा वरवीं हे भाशेन जायतींच गायनांय आमकां दिसून येता. हीच मोगाची आज्ञा बाबडीनो जेजून निमाण्या जेवणार आमकां दिल्ली. हीच पवित्र मिसाची भेट जावन आसा तीच मोगाची खुणां. निमाण्या जेवणार जेजून उंडो घेतलो देवाक दिन वाचून आनी त्या वेळार ही मिसाची भेट घडली. त्याच वेळार ही मोगाची आज्ञा दरेकल्याक आमकां दिली. क्रिस्ताचो मोग म्हाका हुस्कायता हे भाशेन बागेवन पावलो म्हणटा ती उतरां फाटल्या वर्सांनी ह्याच थिमीचेर ह्याच विशयाचेर जायतो आमी याद केलो. क्रिस्ताचो मोग दरेकल्याक आमकां हुस्कायता बरें तें आमी करूं. आनी जेजून न्हयच फकत ही उतरां आपल्या जिवितान सांगलीं पूण ताणें वेव्हारान घालून दाखयलीं. कोणेय तर आपल्या इश्टा पासत मोग जीव दिलो जाल्यार त्या वन व्हडलो मोग ना हे भाशेन जेजून म्हटलें. आनी आपले हात खुर्साच्या पोळांगार विस्तारून होच मोग सोपुरनायेन ताणें करून दाखयलो. म्हणटच न्हयच फकत तोंडान उच्चारलो पूण कोन्यांनी हो मोग दाखयलो. बाबडीन आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकना जेजू त्या नगरान पावलो तेन्ना लोक पांय वाटेन ताच्यावन पयलो पावलो पूण ओड्या वयलो तो देंवलो तेन्ना अशीं उतरां आमकां मेळटा. तांकां पळोवन तो चुरचुरलो हें उतर भाव भयणीनो बेश्टी भायल्यान दूख जाता ती न्हय. भितोरसान आनकोडेंतान आमी अशें म्हणटा असलें उतर तें ग्रीक भाशेन आमकां ताचो मिनींग सांगता. म्हणटच हें चुरचुरलें म्हणटा खरेंच ताका दूख भोगली. थोडे फावटी आमी इंग्लिशीन म्हणटा सिंपथी आनी एम्पथी. सिंपथी म्हळ्यार भायल्यानच कडेन जायत पूण एम्पथी म्हणटा हांव तेन्ना त्या मनशाचे काळजांत वचून एके भाशेन आमकां इतली दूख जाता. तसले हे चुरचुरे जेजून हे पोरजेचे धरले. मोग आसा थंय साक्रिफीस आसाच. आमी जाणा आमच्या आवय बापूय कितले फावटी होच मोग ती एकामेकाक भासायता तेन्ना साक्रिफीसूय जायतोच करता. आमी दुसऱ्या पासत हो मोग दाखयता पूण बाबडीनो थोडे फावटी दाखयल्ल्या मोगाचेर दुसरो आसा तसो मानून घेना. आनी कांय फावटी परतेंच जाल्यार आमी मोगान करून गेले ते आमचे फाटीर येता हे भाशेन म्हणटा. पूण आमची नदर जेजूचेरूय आसली. जेजूकूय अशेंच जालें. कोणें ताची तिपी उडयली, कोणें ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, कोणें ताचे कांट्याचो मुकूट घातलो, कोणें ताका खुर्सार मारलो. सगळेंच बरें केलेलें, मोगान केलेलें, कुड्ड्यांक पडोवशें केलेलें, बेऱ्यांक आयकशें केलेलें, मोन्यांक उलोवशें केलेलें, थोड्यांक चलोवशें केलेलें. पूण होच लोक ताचेर परतलो. मोगाची कोन्नी दाखयलेली पूण तोच लोक ताचेर परतता. जेन्ना आमी करता तेन्ना दुसरो परतता तेन्ना जेजूची नदर आनी आमची नदर एकूच जावंक जाय. बाबडीनो आमकां जायते नमुने ह्या मोगाचेर मेळटा. जावं मादर तेरेसा, जावं कितले जाण सांत आसा. आमचेच गोंयचो भाव जुझेवाज आसा. जेजूच्या मोगा खातीर कांय फावटी तो कुली कसो जालो, कांय फावटी पोदेर कसो, कांय फावटी भिकारी कसो, कांय फावटी फोंड काडपी कसो. हे भाशेन जावन जायतींच रुपां घेवन ताणें जेजूचो मोग सिलावांक परगटून तो वावरलो.
म्हणटच असले नमुने आयज आमकां जायते आसा. मारयेनूय जायते केले. एक आवय कशी सोंसणीकायेची मोगाची ती जाली. जेन्ना जेजू 12 वर्साचे पिरायेर सांडलो तेन्ना सोदीत त्या मोगान ती गेली. मारिया समजीकायेची वस्तुरी जाली. जेन्ना सोरो सोंपलो तेन्ना काना गांवांत ती तांचें दूख वळखता, समजता आनी त्या दुखांत वांटो घेता. शी नोज, अंडरस्टँड्स एंड एक्सपिरियन्सीस द सॉरो ऑफ दिस फॅमिली. तेच बरोबर मारिया घोराबो आपलो सांबाळटा. नाजारेचो घोराबो सादी वस्तुरी कशी ती सांबाळटा. बाबडीनो आयज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना थोड्यो गरजो साद्यो वस्तू हांव उगडास करता. मोग आमी कसो भाशेन दाखोवं येता. पयले सुवातेर एकामेकाक वेळ दिवप. जेन्ना तूं वेळ दिता तेन्ना तुजोच वांटो एके भशेन तूं दुसऱ्याक दिताय. वेळ दिवप म्हळ्यार मोगाची एक खुणा. दुसरे सुवातेर दुसऱ्याक आयकप. आयज काल आयकतलो मनीस तितलो ना, उलयतलो मनीस जायते आसा, पूण आयकप, वेळ दिवप, आयकप. तिसरें म्हळ्यार उतरांनीच न्हय चुरचुरे करप, पूण खोरण्यांनी सेवा करप. ही सेवाय म्हळ्यार मोगाचीच एक खुणा. चवथें बरें एक उतर दुसऱ्याक दिवप. बऱ्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांक जीव हाडप. बऱ्या उतरांतल्यान दुसऱ्याक उमेद दिवप. ह्यूय जावन आसा मोगाची कोरणी. पिडेस्त दुखेस्त सवे तांच्या गरजांक पावप ह्यूय मोगाची खुणा. जायत कडेन जाणट्यांची घरां आसा, जायत कडेन कोणाक म्हजी गरज आसा, सेवा आसा करची आसा. ह्यूय जावन आसा मोगाची खुणा. मागण्यांचो दुडवांचो आदार दिवप ह्यूय मोगाची खुणा. कांय फावटी भेद नासतना, दुसऱ्यांक सोर करिनासतना घोराब्यान एक सारकी दुसऱ्यांक बांदप ह्यूय जावन आसा मोगाची खुणा. सोयेग आसल्यार हॉस्पिटलांनी, कश्टावतल्यांक घरांनी थंय तांकां भेट दिवप. तेच बरोबर बाबडो दर एकल्याक आमकां देवान सादें दिल्या जाल्यार ह्या साद्या वरवीं हो मोग दाखोवप. म्हाका दोळे दिल्या दुसऱ्याच्यो गरजो पळोवंक. म्हाका कान दिल्या जाल्यार कोणाच्यो तरी क्यो ज्यो आसा त्यो आयकूंक. म्हाका हात दिल्या जाल्यार दुसऱ्याचो भार ल्हव करूंक. म्हाका वेळ दिलो जाल्यार कोण निराशी जाल्यार तांकां पावोवंक. कोण एकसूरपण आसा जाल्यार तांच्या जिविताक अर्थ दिवंक. आनी हे भाशेन कोण पिडेत आसा जाल्यार मोगाचो इलाज तांकां फावो करप. बाबडीनो मारयेन हेंच केलें. मिसेस थॉम्सन हे टिचरीनूय हेंच केलें. दर एकल्याक आमी मोग विस्तारून जेजूचे गवाय जावंक तोच जेजू दर एकल्याक आमकां आदारान करपाक फावो करूं अशें जावं. उबी रावया. देवा मुखार आमच्यो कांय गरजो ह्या वेळार काल्तिकायेन दवरुया. प्रिती मोग कोणाचेंय कितेंय सोसूंक घेवपी आनी सगळ्या थंय दयाल मोगान आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुन्यारपणांत पोरजेक मोगाचे गवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. प्रिती मोग दुसरे कडेन समजणें माणसुकेन वागता, चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोडिना. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरचे सवे देवाचो रूप पळोवन तांकां निस्वार्थीपणान आपलो मोग आनी सेवा दिवंक बापाची जाणवाय तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. प्रिती मोग दुसऱ्यांच्यो चुकी कोडी समजून घेता.
आमी आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाचे बरेपण आनी असोकताय वळखून तांचे सवे मोगान वागोवंक आनी जिवंक आमकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. प्रितीमोग दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता, बोरवासो दवरून रावता. कोविड-19 ह्या दुयेंसा वेळार ल्हान भुरगों पिडीस कोश्टावतल्या सवें आमचो ओदीक मोग दाखोवन ह्या कोश्टांतली भायर सरूंक तांकां विस्वास आनी बोरवासो दिवंक आमकां बोर मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. बापा, कांय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान जेजून आमकां तूं आमचो बाप म्हणून ओळखूंक दिला. आपली आवय जेजून आमची आवय करून दिल्या. त्या खातीर तुका आमी दिनवासतना रीत भाशेन तुजो आशिर्वाद आयज नव्यान भेटयलेल्या दांडाडी आनी दांडाडी बी हांगासर रावतल्या बाबा भयणांचेर तुजो घालून आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार गिफ्ट घेवया. C37 पेज 44. C37. मोशा बाबा बळीनं वचन तुमचे बलिदान सर्व बाबा मानतात असले जाऊन मागात. हे तर चालते बलिदान आपल्या मनात आणि बोलवेन. आमच्या आणि आपले पवित्रेच्या देवा सर्वेश्वर मानून घेऊ. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोवतीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी भरून मूळ मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापोत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता. आनी तिच्या दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोण वाडाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितमेचेर कितली व्हडली तुजी विस्मिता. स्वर्गकाळी मनशांताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकुरणेचेर काकृतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो.
ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संत संत वाकणटा स्वर्गार तांचे वाकणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसुकवेचे आदी तांदूळ घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच बरें जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणेक कोराराचें हें रगत, फातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन भावार्थाचो गोठ परगटुया. सगळ्यांचे तुझें मरण आमी समरता, तुझे पदाचे मरण आमी परगटता, तुज्या येण्याक आमी अग्रयता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चळवळीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यन बापा, सुरेतनेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तुका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखार मोड फुडें फोलो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगाती भाग्यन धरून आनी सरकार तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. ल्हान ल्हान मोगाच्या कन्यांनी होच जेजूचो मोग दुसऱ्याक वांटूंक आनी ताचेच गवाय जावंक आदारण करपाक जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बाबा तुझें नाम पवित्र जावं, तुझा राय सामका येवं, तुजी कशी सदां सदां तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वैभव आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पत्ता मुगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिवनाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी सोडीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल तुजे कशें पोरमणे तिका शांती दियात तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राज वचलयताय सासणाच्या सासणा सोन्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया ही देवाची शेळी हो जेजू आमच्या मोगा खातीर आपले हात खुर्सार विस्तारून आमकां संपूर्ण करूंक वावुरलो आनी स्वर्ग बसायलो हो जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येता ताका आमी घेता ती सुवागी सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसन्न वेळार गीत घेवया D6 पेज 49 D6
Pratia. Sorvespra आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंतांकवार मारयेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणात आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगताक सासणाच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद करूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोदक कर.
Remes Sabin mai आमचे पासोत विनोदी को Ratuja Sorveskur आमचे बापा आमकां तुझ्या भुरग्यांक सदां कुडी ओंत्याची भोवलाय केली आनी भाग्योत आगबारबारीचे विनवणे हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संदोस भोगूंक आमकां पावय आमच्या सोब्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या पडांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा Amen.